वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशा आहात तुम्ही? घरची सगळी काम झाला. ओके, अजून शावर घेऊंक ना हांवें. म्हटलें पयलीं किचनान रांदया म्हटलें, नाल्यार कित्याक खबर मागीर खूब गरमी आता मागीर आनी जायना. ताका लागून म्हटलें पयलीं किचनान कितें काम आहा पळय तें करून घेवया. ओके, मागीर शावर घेया म्हटलें. तो ऑलमोस्ट सगळें काम जालां घरचें. आनी फाल्यां आसा ईद आनी फाल्यां थर्सडे येयला. सो नॉनवेज बीन कांय खायना आमी थर्सडे. सो म्हटलें आयज आमी ईद सेलिब्रेट करया. ओके, तर तुमकां सगळ्यांक म्हणटा हांव ईद मुबारक. फाल्यां विश करतले, आयजूय विश करता हांव. सो सगळ्यांक ईद मुबारक. ओके, जे माझे मुस्लीम भावा भयणी आहा पळय सगळ्यांक ईद मुबारक. ओके सगळ्यांक. ओके, सो म्हटलें फाल्यां आमी नॉनवेज खायना न्ही. सो म्हटलें आयज म्हटलें बिर्याणी करया. ईद म्हटलें बिर्याणी येतलें, चिकन बिर्याणी आनी शीर कुर्मा करता आयज. ओके, फर्स्ट टायम करता हांव. खबर आहा कशें करपाचें तें, पण आयज हांव फर्स्ट टायम करता. परफेक्ट तुमी कशें करता पळय तशें. सो म्हटलें आमी आयज ईद सेलिब्रेट करया. सो तेच चालू आसलें सकाळच्यान. तुमकां खबर आहा न्ही बिर्याणी म्हटलें की न्ही व्हडलो प्रोसेस जायना. सो मागीर तुमकां आयज बिर्याणी रेसिपी शेअर करतलें. ओके, क्वीक दाखयतलें तुमकां. शीर कुर्मा दाखयतलें आनी मम्मी एक बरें सलाड करता कोशिंबीर तवशेचें, तें एक दाखयता तुमकां. ओके, मागीर सांजचें तुमकां दाखयतलें काल हांवें कितें हाडलां पळय तें तुमकां हांव सांजचें दाखयता, मागीर दाखयता. ओके, सो आयज हांव चिकन बिर्याणी करता आनी ऋत्वीक आयज हाय म्हणना बाय म्हणना. कित्याक ताका वाज येयलो घरा बसून. वाजयला घरा बसून. कितें करया रे? यो बरें हाय म्हण मरे. ना खंय हाय म्हण ना खंय तो. मूड ना तुजो आयज. ताका वाज येता खंय कडेन बसून. हांव कितें करूं? भायर या म्हटल्यार तो वतान खंय भायर वयतले आनी भुरगे कोण ना भायर वचान. सामकें कडक वत सामकें. तो म्हटल्यार सांजचें या रे गार्डनान खेळपाक. आतांच या. आतां भायर गेलो सपय एका घेवन जाल्यार घरचीं कामां कोण करतलो? ताका कळोंक जाय न्ही. तांकां आतां वाज ड्रॉइंग काड म्हटलें ना. सकाळीं ताणें केलें कॉपी रायटींग. एक ताणें लेसन बरयलें कॉपी रायटींग केलें ताणें. ताका न्ही सदांच न्ही हांव कॉपी रायटींग दिता. म्हणजे कितें एक लेसन बरोवपाक तेतून कितें जाता अशें हँडरायटींग मातशें इम्प्रूव जाता हय का न्ही. सो ताणें केलें. दाखयतलो तुमकां तो मागीर. मातसो मूड जावन न्ही आतां मूड ना ताका मागीर दाखयतलो. सकाळीं बसून ताणें केलें. ओके, सो मम्मी हांगा आसा. आई हाय मग सगळ्यांक. आं, सो आमच्या आयज ईद. सगळे फेस्टिवल सेलिब्रेट करता हांव. ईद सोडचें ना. ईदूय सेलिब्रेट करतलें आयज. बिर्याणी. ओके, चला या किचनान आतां बिर्याणी करया. कांदो हांवें फ्राय करून दवरला. ओके, तांदूळ बासमती रायस 2 कप हांवें सोक करपाक दवरला. ताका एक हाफ एन आवरली सोक करपाक दवरूंक जाय. मागीर ताका हे फुडले प्रोसेस. ओके, सो पयलीं आमी चिकनाक न्ही मॅरिनेशन करूंक जाय. सगळें मसाला बिसाला लावून न्ही दवरूंक जाय. एक हाफ एन आवर दवरतलें, 1 आवर दवरतलें हांव. ओके, वाज येयलो चेड्याक. ती हाय म्हण सगळ्यांक. ताकी सो जेन्ना आमी आमची सिरियल पळयता न्ही टीव्हीर तेन्ना आपूण लावून बसता मोटू पतलू कार्टून. तेन्ना रिमोट दिना. आतां पळय आतां आमी बिजी आहा किचनान. आतां ताका म्हटलें हांवें कितें कार्टून पळयलें ना. आतां पळयना खंय. जेन्ना आमी टीव्ही पळयता पळय सिरियल तेन्ना तो मोटू पतलू पळयता. हाय म्हण मरे सगळ्यांक. वेलकम माय यूट्यूब चॅनल. वाज येयलो ताका आयज. आसूं चला. सो आमी या किचनान आमची कामां करया. हेज्या फाटल्यान जालें न्ही तशें उरतलें. बिर्याणी करया मागीर शिव येतलो जेवपाक. बिर्याणी कर. आयज तो बेगिना सकाळीं उठला चिकन हाडून दिवन गेलो. सो मातसो टायम लागता न्ही ताका लागून बिर्याणी करपाक. ओके, चला पयलीं आमी चिकनाक मॅरिनेशन करया. हांगासर न्ही हांवें चिकन घेतलां. ओके, आतां तातूंत घालता मीठ घालता चवीनुसार. सो आतां घालता हितून कोथमीर न्ही चॉप करून घेतला बारीक. चड बारीक ना. कोथमीर घालता. कोथमीर न्ही मातशी चड घाल आतां बरें लागता. सो आतां घालता पुदिना बी हांवें चॉप करून घेतला. आतां घालता एक व्हडलो चमचो आलें लसूण पेस्ट. सो आतां घालता एक व्हडलो चमचो रेड चिली पावडर. तुमकां सपोज बिर्याणी सपोज चड स्पायसी जाय न्ही जाल्यार तुमी चिलीची क्वॉन्टिटी वाडूं शकता. सो आतां घालता एक 1 टीस्पून टर्मरीक पावडर. सो आतां घालता एक व्हडलो चमचो गरम मसाला. तो हांगासर आतां घालता हांव 2 व्हडलो चमचो चिकन बिर्याणी मसाला. सो हांगासर न्ही हांवें ते दुबयसून हाडलेले पळय शानचे बॉम्बे बिर्याणी. तो ते मसाला हांवें यूज केला. आनी हितून न्ही सगळें आहा भितर. कार्डमन आसा आनी बडी ब्लॅक इलायची म्हणटा पळय तें आसा. क्लोव्ज बीन आसा. ओके, आनी हें कितें आहा भितर पळय. ओके, तो हांगासर हांवें 2 व्हडलो चमचो घेतला. सो आतां घालता 2 व्हडलो चमचो दही.
आनी थोडेशें घालता. ओके, सो आतां घालया ब्रिस्ता. एका म्हणटा ब्रिस्ता. कांदो न्ही हांवें फ्राय करून घेतला, ते घालता. थोडे हांव दवरतलें मागीर गार्निशींग करपाक. सो आतां घालता हांव एक 3 व्हडलो चमचो तेल. सो आतां घालता लिंबूचो रोस. हांगासर एक लिंबूचो रोस काडून घेतला हांवें. बस इतलेंच. आतां न्ही एका बरें मिक्स करून घेता. सो पळयात, हांगासर न्ही एका बरें हांवें मिक्स केला आनी हांव न्ही एका हाफ एन आवर दवरतलें. इफ तुमचे कडेन चड टायम आसा तो 1 आवर 2 आवर तुमी दवरूं शकता. ओके, सो हांगासर पळय हांवें न्ही एक 2 कप. ओके, 2 कप हांवें हांगा बासमती रायस घेतला. एका बरें वॉश करून न्ही एक उदीक घालून ना एक हाफ एन आवर दवरलेलें हांवें सोक जावपाक. उदीक काडून घेतलां हांवें आनी बरें सोक जाल्लें आसा. उदक दवरलां आनी उदक न्ही मातशें गरम जालां. आतां तेतून घालया थोडेशें जिरा. एक व्हडलो चमचो न्ही जिरा घालता हांव. सो आतां हितून घालता हांव लिंबूचो हें घालता हांव. लिंबू म्हणजे रस काडलेले आसा जे आमी उडयता पळय लिंबू तेजे, ते आमी हितून घालतले. हितून कितें जाता खबर आहा, रायस आहा पळय सारकें मेकळे मेकळे जाता, चिकटना. ओके, हें तुमी घालात. सो आतां हितून घालता थोडीशी कोथमीर, थोडेशें पुदिना घालता. आतां न्ही उदकाक न्ही मातशें बॉयल येवंक जाय, मागीर हांव मीठ आनी ऑयल घालतलें. उदकाक न्ही मातशें बॉयल आयिल्लें आसा. आतां तातूंत घालता एक व्हडलो चमचो तेल. सो आतां घालता मीठ. मीठ न्ही आमकां चड घालूंक जाय आनी टेस्ट करून पळया उदीक सामकें मीठ लागोंक जाय आमकां. सो मीठ मातशें चड घालूंक जाय. सो हांगा एक हांवें न्ही एक 4-5 व्हडलो चमचो घातला. मिक्स करता. सो टेस्ट करून पळयलां हांवें मीठ परफेक्ट आहा. आतां आमी हितून घालया बासमती रायस. सो बरें मिक्स करून घेयात आनी आमकां न्ही रायस न्ही एक 80 to 90% कूक करून घेवंक जाय की मागीर आमी मातशें दम दितले तेन्ना तें 100% कूक जातलें. सो हांगा पळयात एका बरें खतखतो आयिल्लें आसा. आतां आमी चॅक करया. रायस फक्त आमकां न्ही 80 to 90% कूक करूंक जाय. तो रायस न्ही कूक जाल्लें आसा. मागीर आमी दम दितले न्ही तेन्ना तें आनी बरें कूक जातलें. ओके, गॅस बंद करता आनी आमकां न्ही हें उदक न्ही काडून घेवंक जाय आनी हें जें लिंबू आहा पळय हें आमकां काडून उडोवंक जाय. तो हें पळया उदक न्ही हांवें काडून घेतलां आनी ह्या आयदनान घातला. हितून न्ही बारीक बारीक होल्स आहा जे कितें एक्स्ट्रा उदीक बीन आहा पळय तें भायर पडटलें. आनी हें पळया बरें जाल्लेलें आसा आनी स्टिकीनेस जावंक ना. तुमी जाय जाल्यार एका थंड उदकान बी वॉश करूं शकता, पण हांव वॉश करचें ना. हें परफेक्ट आहा. ओके, चला आतां करया फुडलो प्रोसेस. सो आतां हांव तेल दवरलां. हें तेल न्ही ओदून हांवें कांदे फ्राय केल्ले पळय तेंच ऑयल हांव यूज करतलें. सो हांगासर हांव हें घालतलें लवंग एक 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 10 अशें लवंग आसा. एक चक्रफूल आसा, सिनामन स्टीक आनी हें तुजें इलायची. ओके, सो आमी जे गरम मसाला घातलेले पळय शान बिर्याणी मसाला तितून थोडेशे खडे मसाले बीन आसा. सो हांवें थोडेशे घेतला ते घालता. जिरा हांवें ऑलरेडी रायस करतना घातला. सो ह्या टायमार एक जिरा घालचें ना आनी हांगा घालता एक तेज पत्ता. सो हांगासर खडे मसाले फ्राय जाल्ले आसा. आतां तातूंत घालता कांदे. सो हांगासर न्ही हांवें 2 कांदे न्ही लांबट चिरून घेतला. सो आतां आमकां एक 2 मिनटां ताका बरें फ्राय करून घेवया. तर ब्रावन करनाका. कांदो न्ही हांवें 1-2 मिनटां फ्राय करून घेतला. आतां घालता टोमॅटो. सो हांगासर न्ही हांवें 2 टोमॅटो चॉप करून घेतला आनी आतां घालता हितून एक 3 न्ही ग्रीन चिली न्ही अशी लांबट कट करून घेतला. सो आतां घालता हांव मीठ. एक चवीनुसार मीठ घालता. बरें ताका मिक्स करता आनी आतां न्ही टोमॅटो न्ही सॉफ्ट जायसर न्ही आमकां हें कूक करून घेवंक जाय. हांगासर न्ही टोमॅटो न्ही सॉफ्ट जाल्ले आसा. आतां आमी घालया मॅरिनेट करून दवरलेलें न्ही चिकन तातूंत घालया. जे आमी शानचे मसाला घातला पळय वास बरो येता. आतां मागीर टेस्ट करून तुमकां सांगता कशें जालें तें. सो बावलान न्ही हें लायलें न्ही मसाले थोडेशें उदक घातलें हितून चड ना. आतां हेका न्ही बरें मिक्स करून घेया. सो हेका न्ही हांवें बरें मिक्स केलां.
आता एक धापोन न्ही आमकां चिकन कूक जायसर न्ही आमकां कूक करून घेवंक जाय. शिव आयलो आयज शिव बेगिनात येयला बिर्याणी खावपाक. ईद न्ही आमगे सामकी बिजी आसा आमी आयज आनी घरान सामको बिर्याणीचो वास सुटला. चिकन अजून शिजोवंक ना. सगळ्यांक ईद मुबारक म्हण, फाल्यां म्हण, आजय म्हण की आमगेर आयज ईद न्ही. हय सारको जालें जाले अरे म्हण सगळ्यांक ईद मुबारक आं. ऋत्विक ईद आं ईद मुबारक. ओके तुमकां मुबारक तुमकां सगळ्यांक ईद मुबारक. क्रिसमस आयज केल्ले हांवें. क्रिसमस येयल्ले लास्ट मंडे येयल्ले न्ही आमी संडे केले क्रिसमस सेलिब्रेशन. आयज ईद एक दीस पयलीं आमगे सेलिब्रेशन. दुबय आयज खंय हय जालें तें ईद. एक्चुली दुबय आयज करता न्ही आमी दुबयच्यान येता. ओके आणि रेहानाकूय म्हणटा ईद मुबारक रेहान म्हण. रेहान ओके रेहान ना रेहान खंय गेला. रेहान खंय गेला. हां फ्रायडे वयता तेमी खंय मॉरिशियस भोंवपाक. तांकां हॉलिडे न्ही दुबय ईदाक. तो फ्रायडे तो वयता मॉरिशियस. आमी खंय या आसूं आमी म्हापसा या. कितें म्हणटा खंय जायदाक. हां ईद मुबारक जायद जायद रुबी आंटी. तो हांगासर न्ही चिकन न्ही बरें कूक जाल्लें आसा. हें पळयात बरें कूक जाला चिकन. आनी आमकां चिकन न्ही सॉफ्ट जायसर न्ही आमकां कूक करून घेवंक जाय. आनी हांवें मदीं मदीं अशें आनी जेन्ना आमी बंद करून दवरलेलें न्ही हांवें मदीं मदीं न्ही लीड ओपन करून न्ही ताका मिक्स करत रावंक जाय. की आतां बरा सकयल न्ही तें बंद जातलें. सो हें जाल्लें आसा. हें पळयात ओके. सो आतां न्ही फ्लेम अशी लो दवरात. ताचे पयलीं घालता फ्राय केल्ले ऑनियन कोथमीर थोडे घालता पुदिना घालता. सो आतां आमी घालया रायस. आनी रायस न्ही कितलें बरें हें जाला पळय स्टिकीनेस बीन जावंक ना. बरें मेकळें मेकळें जाला रायस न्ही. सो एक लेयर हांवें घातला रायस. ताचे वर सेम कंटिन्यू करपाचें ऑनियन मागीर पुदिना आनी कोरिएंडर पुदिना. सो आतां आनी एक लेयर हांव रायस घालता. सो आतां न्ही हांवें सेम प्रोसेस आं ऑनियन आनी फ्रायड ऑनियन कितें कोथंबीर आनी पुदिना घातला. आतां हांगासर न्ही थोडेशें रायस न्ही हांवें येलो ऑरेंज कलर घातला मिक्स केला ते घालता. ग्रीन कलर घातला फूड कलर आं. सो शिव म्हणपा लागलो आपल्याक काजू घाल खंय भितर. सो हांवें काजू न्ही तुपान अशें फ्राय करून घेतला. आनी तुपान फ्राय केल्या न्ही बरें लागता खावपाक. जस्ट अशें वर घालता हांव. ओके सो हांवें न्ही हांगासर सिंपल केला जशें आमगे करता पळय बिर्याणी हांवें तशें केला. तुमी जाय जाल्यार दुदान न्ही केसर घालून भिजोवन न्ही ते वयर घालूं शकता. ओके केवडा वॉटर घालतात की आमगे हांवें सिंपल करतात. ओके फ्लेम हांवें मिडियम दवरला. आतां धांपोवन न्ही एक 15 मिनटां हांव ताका दम दितलें. जस्ट 15 मिनटां पुरो. आनी फ्लेम हांवें मिडियम दवरात नाजाल्यार लो सुद्दां दवरलें जाता. एक 15-20 मिनटांनी ताका बरें दम दिवया. ओके तो आयज आसा ईद. तो ईदाक स्पेशल आसतात शीर कुर्मा आनी हांव फर्स्ट टायम करता. खाला भरपूर हांवें आनी एकदम बरें लागता हय का न्ही. तर ट्राय करया म्हटल्यार शीर कुर्मा दाखयता तुमकां. हांगासर हांवें कितें घेतला. सो हांवें न्ही रातचें न्ही हें सगळें न्ही सोक करपाक दवरलेलें. हांगा आसा पिस्ता उदीक काडून घेतला हांवें. पिस्ता आसा हांगा बादाम आसा एक 7-8 बादाम घेतला हांवें. आनी हांगासर न्ही एक खजुरें ड्राय डेट्स खजूर ओके बरें मोव जाला पळय. काजू घेतला हांवें आनी हेका म्हणटात चिरोंजी म्हणटा. हेजे न्ही आतां आमकां स्कीन काडून घेवंक जाय. अशें न्ही स्कीन काडून घेवंक जाय. ओके तो हांवें स्कीन काडून घेता. अशें मिक्स केल्यार पुरो ते स्कीन न्ही ऑटोमॅटीक भायर येता. ओके आतां करया आमी फुडलो प्रोसेस. आतां न्ही आमकां हें सगळें न्ही एक फायन चॉप करून घेवंक जाय. हें सगळें चॉप करून घेता हांव. आतां करया आमी शीर कुर्मा. हांवें न्ही हांगासर 1/2 लिटर दूद घेतला. ओके 1/2 लिटर दूद घेतला हांवें हांगासर. आनी हेका न्ही आतां बरेंशें बॉयल करून घेवंक जाय. फ्लेम न्ही हांवें हांगासर लोच दवरला. ओके तो आतां न्ही आमी सगळे ड्राय नट्स बीन आहा पळय हांवें चॉप करून दवरला ते आमी न्ही तूप घालून न्ही ताका फ्राय करून घेवया.
सो आतां घालता हांव एक व्हडलो चमचो घी घालता. सो आतां आमी घालया चॉप केल्ले नट्स हांगा घालता हांव. काजू घातला, बादाम, पिस्ता, चिरोंजी घालता. सो फ्लेम आनी लो दवरा आनी लो फ्लेमीन एका बरें फ्राय करून घेवंक जाय. एक लायट न्ही एक ब्रावन कलर येवंक जाय. चड ताका बंद करनाका. फ्लेम आहा पळय लो दवरात. सो हांगासर पळयात एका फ्राय करून घेतला. चड एका ब्रावन करप ना. ओके, एक 3-4 मिनटांनी आमकां एक लो फ्लेमीन एका बरें फ्राय करून घेवंक जाय. तुवें जाल्लें आसा. एका आतां सायडीन काडून घेता. थोडेशें हांवें तूप घातलां. आतां तातूंत घालता डेट्स, थोडेशें किशमिश घालता. किशमिशाक न्ही सोक करून दवरूंक जायना. आतां ताका न्ही बरेंशें फ्राय करून घेवया. सो हांगासर न्ही हें फ्राय जाल्लें आसा. ताका न्ही एक प्लेटीन काडून घेता. सो हांगासर न्ही हांवें पळया शेवया घेतला आनी शेवया हा पळय ऑलरेडी फ्रायड आसा. आनी हांगासर हांवें हाफ लिटर दूद घेतला. ओके, आनी हांगासर पळयात हो फ्रायड केल्लेले शेवया आसा. हेका हांवें परत फ्राय करचें ना हांव. इफ वायट कलर शेवया मेळटा पळय जे फ्राय केल्ले नासता ते कितें करपाचें, थोडे शेवया घेवपाचे आनी तुपान फ्राय करपाचें. पण हें हांव फ्राय करचें ना, ऑलरेडी फ्रायड आसा. ओके, सो हांगासर पळय एक व्हडलो चमचो हांवें शेवया घेतला आनी हातीन ताका अशें क्रश करून घेवपाचें. ओके, चड शेवया घालप ना, नाल्यार कितें जातलें खबर आहा, खीर मातशें दाट जातलें आनी आमकां मातशें पातळ जाय. तुमी शीर कुरमा तुमी खाला आसतलेच, तर पातळ आसता हेका न्ही. आनी हांगासर पळया दुदाक न्ही बरें बॉयल येयल्लें आसा. सो दुदाक न्ही बरें बॉयल येयल्लें आसा. आतां आमी घालया हितून शेवया. बरें मिक्स करा. सो आतां आमी घालया सगळे फ्राय केलेले नट्स. बरें मिक्स करा. सो आतां न्ही आमकां हें बरें कूक करून घेवंक जाय. थोडेशें दूद आहा पळय मातशें रेडी जावंक जाय. तेन्ना तें रेडी जातलें पळय मातशें थीक जातलें. ओके, कंटिन्युअसली स्टर करत रावात आनी हाय फ्लेमीन न्ही हेका आमकां आतां दुदाक न्ही मातशें रेडीच करून घेवंक जाय. सो पळयात दूद न्ही हांगा आसलेलें रेडी जावन न्ही कमी जाला. दूद न्ही मातशें रेडी जाल्लें आसा. हांव हांगासर न्ही कंडेन्स मिल्क घालतलें. तुमकां जाय जाल्यार तुमी शुगर घालूं शकता. जितलें तुमकां गोड जाय त्या प्रमाणे तुमी शुगर घालात. सो हांव हांगासर न्ही कंडेन्स मिल्क घालता. फ्लेम हांगा मातशें लो करता. सो हांगासर न्ही हांव एक 3 ते 4 व्हडलो चमचो न्ही हांव कंडेन्स मिल्क घालतलें. टेस्ट करून पळयतलें आनीक सपोज गोड जाय जाल्यार आनीक हांव कंडेन्स मिल्क एड करतलें. कंडेन्स मिल्क घालून केल्यार न्ही मातशें बरें लागता खावपाक. ओके, हांव टेस्ट करून पळयता. सो आनी एक 2 चमचो घालता. बरें ताका मिक्स करून घ्या. सो हांगासर न्ही स्वीट न्ही परफेक्ट आसा. सो तातूंत घालता इलायची पावडर. सो एक 1/4 टीस्पून चड घालचें ना हांव. इलायची पावडर घातला हांगासर. ओके, आतां बरें ताका मिक्स करात आनी लो फ्लेमीन ताका एक 10 मिनटांनी आमकां बॉयल करून घेवंक जाय. मागीर आमची शीर कुर्मा रेडी. सो हांगासर पळया एक 10 मिनटांनी एका बरें हांवें बॉयल करून घेतला आनी हांगासर शीर कुर्मा रेडी. आतां आमी करया कोशिंबीर. ओके, हांव तवशाचें करतलें. हें तुजें कॅबेज बीन कांय घालचें ना. ओके, हें म्हाजें ऑल टायम फेवरेट. सो हांगासर न्ही 2 तवशे न्ही बारीक कट करून घेतला. चिली घेतला, एक 2 चिली न्ही कट करून घेतला आनी हांगासर घेतला कोथमीर, दही घेतला न्ही तवशे घालून घेता. कोथमीर घालता, दही घालता. हांगासर न्ही 2 व्हडलो चमचो न्ही दही घेतला. मीठ घालता चवीनुसार. सो आतां न्ही आमकां एक तडका रेडी करूंक जाय. तातूंत घालता एक व्हडलो चमचो तेल. आतां आमी घालया सासवां. चड घालचें ना कित्याक तोळांत लागता न्ही, ताका लागून मम्मी म्हटलें हांवें थोडेशें घाल. आमी घालया जिरा घाल. सो बरें आमकां भाजून घेवंक जाय. आतां तितून घालता ग्रीन चिली घाल. हांगानी हे पळय तडका रेडी आसा. सो तडका हा पळय तितून घालया. सो बरें आतां हेका मिक्स करून घेयात. इफ तुमकां दही आनीक जाय जाल्यार तुमी दही हांगा एड करूं शकता. सो दही न्ही हांगा मातशी कमी जाला. सो मम्मी म्हणपाली आनी थोडेशें दही घालता. दही खूब घातलें न्ही खावंक बरें लागता हें. ओके, आतां बरें हेका मिक्स करून घेयात. हे पळयात बरें मम्मीन हांगा मिक्स केला आनी हांगासर आमचें कोशिंबीर
रेडी असा मुद्दाम अशें ट्राय करात खावपाक एकदम बरें लागता. कांदो बिनो कांयच ना हितून सिंपल आसा. सगळें कामां जाल्लीं आसा पुरो जालें. तो मम्मीक म्हटलें तूं चिकन फ्राय कर. जस्ट आमचे घरगुती मसाला हा पळय तांबडो मसाला ते लावून चिकन थोडेंशें फ्राय कर म्हटलें मम्मीक. ती मम्मी करतली. हांव वयता शावर घेवन येता मागीर तुमकां मेळटा. पळय थंय केन्ना बिरयानी मेळ्ळी. बसून बसून तेणे ग्रेप्स खाले मागीर ते काजू बिया आसले ते खाले. भूक लागला. आयज फेस्टिवल न्ही टायम जाताच न्ही की आतां एक दीस लेट जाल्यार काय जायना हय का न्ही. चला हांव शावर घेवन येता. सो आयज ईद स्पेशल आमच्या घरात सगळें रेडी जाल्लें आसा. ओके दाखयता तुमकां आयचे मी तुमकां शेअर करूं ना की मसाला सेम जे आमगेर आहा पळय जे फिशाक लायता पळय तोच मसाला हांवें फ्राय केला. आनी हांगा आसा शीर कुर्मा सारकें बेस्ट जाला आनी फर्स्ट टायम केला हांवें परफेक्ट जाला. हें पळयात हेच्या फाटल्यान एक स्टोरी आहा सांगता मागीर. आनी हांगा आसा आमचें चिकन बिरयानी जशें म्हाका कळटा तशें केलां हांवें. ओके हांगा आसा मँगो सिजन न्ही सो मँगो ना जाल्यार जेवण वयता. हांवें म्हटलें मातशें मँगो कट करया म्हटलें. आनी हांगा आसा कोशिंबीर व रायता तवशेचे काकडी. ओके सो हें सिंपल आहा सिंपल मेन्यू आसा. आनी हेच्या फाटल्यान एक स्टोरी आसा. तुमकां हें दिसता आसतलें न्ही हेका शीर कुर्माक न्ही हें चिरोंजी जायत नाजाल्यार ताका कांय हें ना. चिरोंजी म्हणटा ताका वायट वायट आसता हें. आमी गेल्ली डेल्फिनोजान न्ही थंय ना. मागीर आमच्या कॉलनी भायर एक शॉप आहा थंय ना. आतां वयतले खंय पणजे म्हापसा मेळटा खंय. मागीर आमच्या फ्लॅटाच्या वयर न्ही एक मुस्लीम फॅमिली आसा तिचे कडेन काल मागून घेतला हांवें म्हटलें म्हाका थोडेशें दी म्हणलें हांवें तिका. तिणें म्हाका दिलें थोडेशें. सो पळया परफेक्ट जाला आनी फर्स्ट टायम केला हांवें. टेस्ट सामकें सुपर्ब जाला. ओके तर या जेवया न्ही. ओके तो जेवया आमी. आई या या बेगीन या. आनी दुबयचे प्लेट काडला हें पळय आयज ईद न्ही ईदा सारकें मॅच जाता हें दुबय का माल. ऋतीक हे बसला ऋतिका भूक लागला म्हणपाक ताका बिना वाडून दिला हांवें. सो रातचे हितून जेवा ह्या प्लेटीन. ओके तो पळय थंय. ओके चल यो गे हितून आमी खातले खीर हितून घातले आमी. आनी हें आसा भांगराचे चमचो भांगराचे. तुका जाय तूं मागीर हितून खा खीर कुर्मा आतां जाय. ओके आई ताका खीर ऋतिका घालूं येता. ऋतिका दुबयच्या हितून घालून येता पुरो बरें इतलें खाता. आं घे. सो हें पळयात आमचें प्लेट आनी प्लेट सामकें पळोवंक बरें दिसता. बिरयानी तुमकां खावंक सांगता कित्याक की हें शान बॉम्बे बिरयानी मसाला आसा. बरें आहा आतां ऑलरेडी खालें हाणें. बरें आहा सो आमी फर्स्ट टायम ते यूज करता न्ही. ऋती बिरयानी बरें आहा बरें आहा. ह्या चमच्यान जेवप एक वेगळीच मजा अशें ना. सो हें तुमकां मसालो सांगता हांव टेस्ट करून. बेस्ट आहा हे बेस्ट आहा मसालो. शान बॉम्बे बिरयानी मसालो मेळटा हांगा गोंयान सुपर मार्केटान मेळटा. पयला हांवें डेल्फिनोजान मेळटा हें. सो नेक्स्ट टायम हेच मसालो हाडटलें हांव. बरें आहा मसाल्याची टेस्ट बरी आहा. टेस्टी आहा हय. पॅकेट आसा दुबयसून हाडलेलें. तूं नेक्स्ट टायम प्रॉन्स बिरयानी करूं शकता वेज बिरयानी करूं शकता. अशें ना की तुमी फक्त चिकन बिरयानीच करूंक जाय अशें ना. सांगू तुमकां इतलें बेस्ट जाला. इतलें बिरयानी करपाक परफेक्ट ना सिंपल केला हांवें पण ऑसम जाला टेस्टी जाला. एन्जॉय. सो आयची आमी ईद एन्जॉय करता. तुमी बी एन्जॉय करात ईद. आमचो स्पेशल मेन्यू आयज. चला शिवान खीर खावंक जालें. सांग सगळ्यांक कशें जाता खीर. टेस्टी टेस्टी आं तशें हांव खातालें पळय म्हणजे कोण आमकां दितात ईदा दिसा आमकां न्ही खीर बी दितात. पण तशेंच परफेक्ट सेम टू सेम जालें न्ही. फर्स्ट टायम ट्राय केला हांवें ताका लागून न्ही हांवें हाफ लिटर केला कित्याक इतलें परफेक्ट तितलें हांव परफेक्ट ना न्ही. सो ताका लागून हांवें हाफ लिटर केलें. सो नेक्स्ट टायम चड करपाचें. तुका जाय तुका बी आवडलें. बरी दिसता दुबयच्या आयदनान खाता न्ही अशें दुबयवाला फील आ रहा है. टेस्टी आहा ना. कोणें शीर कुर्मा बीन करूं ना न्ही करा तुमी. तर शेवया मागीर इल्लें घालपाचें आं चड घालप ना. टेस्टी आहा. कितें रॅगी करता रे पळोव आं चिंतूंक ना इतलें बरें जातलें म्हणून. खरें मनान केलें न्ही बरें जाता न्ही गे. हय. सो अशें आसलें आमचें आयज ईद सेलिब्रेशनां. हांव विडियो एंड करना हांव. सांजचें मागीर दाखयता तुमकां कितें हाडलें तें काल. ओके
चला तर तुमकां दाखयता काल कितें हाडलें तें. तर तेच्या पयलीं न्ही हांव बड्डे विश करता आयज. ओके, आयज एक बड्डे आसा. ओके, तो फर्स्ट नांव आसा प्रिया, फक्त प्रिया म्हणून आसा. ओके, प्रियाचो आयज बड्डे आसा. तो विशींग यू मेनी मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे डियर. गॉड ब्लेस यू विथ गुड हेल्थ हॅपीनेस. हेल्थ तुजें बरें दवरचें आनी तुजें कितें विश आहा पळय देवान पुराय करचें हें देवा कडेन मागता. ओके, तो वन्स अगेन हॅपी बड्डे प्रिया. Wish you many return of today and blessing to you. May all your wishes come true. ओके, तो वन्स अगेन हॅपी बड्डे. ओके, तो दाखयत तुमकां. स्लो 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 काड स्लो काड स्लो काड. रा पयलीं बॉक्स दाखोवया. सो कितें म्हणटा का स्मार्टफोन स्टेबलायझर गिम्बल डिंबल डिंबल कितें DJI Osmo गिम्बल DJI ऑस्मो मोबाईल 6. पळय हो मोबाईल हाडूं ना पळय तुमकां दिसता न्ही स्टँड तें हाडला. एक्चुली हो जाय आसतलो म्हाजे आहा तो एकूच स्टँड आहा. हितून न्ही बरे फिचर आसा पण यूज करपा आजून कांय कळना आमकां. तकले वयल्यान गेले तो पयलीं म्हटलें युट्यूबार बरे व्हिडिओ आसा पळोवया म्हटलें युट्यूबार कळना तें मातशें आहा तें मातशें प्रॅक्टीस करूंक जाय. आतां म्हाका प्रॅक्टीस करूंक जाय मागीर जातलें. सो शिवनाथान थोडे अमावंट आनी युट्यूबार थोडे अमावंट घालून हाडला. हें जाय आसलें नासलें न्ही आमचे कडेन. सावकास सावकास हां. अशें दुबय घेत पयले आमी पण दुबय पयल्ली आमी. Paper. तो दुबय पयल्ली आमी. तो तेंच्यांनी कितले म्हटलें दुबय 10,500. पण फाल्यां कितें जालें कितें तरी तर कोण व्हरून दितलो दुबय. तो म्हटलें हांगाच घेवया आनी आमकां हांगा कितले पडले 14,000 रुपीज 14,000 रुपया. बरें येता हें पळय अशें आसा. आनी एका अशें तुमकां न्ही तें एक्सटेंशन करचें पडटा वाडोवन पळय अशें न्ही तुमकां एक्सटेंशन करून न्ही कितें व्हिडिओ बी अशें काडूं शकता. हांगासर सगळें हें आहा झूम इन झूम आवट बी सगळें आसा. तें मातशें म्हाका प्रॅक्टीस करूंक जाय. इतलें बी ना यूज करचें ना हेका. जेन्ना हातीन सारकें बसतलें पळय तेन्ना हांव ताका यूज करतलें. पण बरें आहा. ओके, घटागे घालें शिवनाथाक बरें आहा. सो आसा बरें. ताणें आमकां मातशें एक्सप्लेन केलें. हांव शॉपार गेल्लें पळय ताणें आमकां मातशें एक्सप्लेन केलें. सो तो बरें युट्यूबार खूब असले हेजे विडियोज आहा. तो आमकां मातशें पळोवंक जाय कशें कितें तें. ओके, सो हें हाडलें काल गुडी पाडवा आसलेलें आनी काल दिसूय बरो आसलेलो. सो हें घेतलें आमी काल वचोन. हेका बरें आतां प्रॅक्टीस करया. मागीर खंय भायर बी भोंवूंक वयतले पळय तेन्ना विडियो काडूंक बरें आहा. बरें येता विडियोज बी. ओके, सो हें आसा गिफ्ट. कशें आसा सांगा. ओके घे. सो हेज्याकून न्ही कमीचे रेट मेळटा पण आमी मातशें बरे क्वॉलिटीचे घेतले कित्याक वन टायम न्ही इनवेस्ट करपाचें कोण घेतलो परत परत. आनी ते न्ही फेस ट्रॅकिंग करता न्हू ना. हय, इफ कुकींग बी करतना सपोज हांव सायडीन गेलें न्ही ते अशें सायडीन अशें फिरता. तो फेस ट्रॅकिंग आसा ताका बरें आहा फिचर्स बरें आहा हितून. सो चार्जींग आसलें न्ही चार्जींग दवरता ताका चार्जींग काल 20% आसलेलें. तो चला आतां न्ही थोडेशें नांव घेता. तो फर्स्ट नांव आसा लुर्डिना वाज, प्रणाली कांदे, रेमिडियाना रॉड्रिगीस, अलिना परेरा, जीन मिरंडा, शर्मिला कार्दोजो, फ्लोरेन्स नोरोना, एकता नाईक, मॅगी फर्नांडीस आनी रुपाली. तो हें आसा आयचें नांव. ओके, तो थँक्यू तुमकां सगळ्यांक. बरें तुमी कमेंट करतात असोच मोग करात. ओके, तो आयचे ईद कशें आसलेलें सेलिब्रेशन आमचें प्लीज तुमी कमेंट करून सांगात. ओके, तेची फाल्यां ईद आहा तें हेका हांवें रेना कॉल कर म्हणून केलें. आयज थंय दुबय ईद न्ही सो ताका रेना कॉल करूंक जाय. ओके, तो चला आयचो ब्लॉग हांगाच एंड करता. व्हिडिओ आवडलो जाल्यार प्लीज लायक करात शेअर करात आनी म्हज्या चॅनलाक सबस्क्रायब करात. तर मेळ्या नेक्स्ट व्हिडिओन टील देन बाय टेक केअर.